कदंबाचेर हांव आजून पावना ल्हान बरो महाराष्ट्रान आसलेलो डिटेल घेवन फक्त व्हिडिओ पळयला हांवें. ओके दुसरे पळयला पूण अशें जायते आमी केसीस पळयल्या की कदंबाचे हे चालूच आसा. ते कितें आसा गाडी आसता न्ही केन्ना एक्सिडेंट जाता हें कोणी सांगपाक शकना कारण मुद्दम काय कोण करना. खरें आसतना तेणी बरें सेव करून ती स्लो गाडी पडल्या अशें म्हणून व्हिडिओ पळयला हांवें डिटेल पळोवना ते हांवें. सो समज त्याची कितें चूक आसलें जाल्यार आमी ते इन्क्वायरी करतले. ना मेंटेनन्स आमचे प्रत्येक आमचे डेपोन आमचे वर्कशॉप आहा. मेंटेनन्स रातची समज एक कंडक्टर ड्रायव्हर समज दीसभर बस चलयली काय तो सांगता की हे बसीक आमकां फोल्ड आहा ती राती कडेन मागीर ते सारके करता. समज राती कडेन ते सारकें जावन ना दुसरी ती बस वचना आमची रिपेर केल्या शिवाय. सो फॉल्ट आसा तो काडटाच आमी. मेंटेनन्स करता जाल्यारूय अशें वाटेक आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा. आनी ओल्ड इमेजन आसता पळय सामको खूबच कदंबा बसींतल्यान भायर सरता. त्यो मातशें कितें जाल्यार थोड्यो बशी आमच्यो तेंचे किलोमिटर सुमार जाल्ले कडेन आसा. थोडे आमचे आतां 15 वर्सां जातकूच ते स्क्रॅप करपाक जाय अशे खुबश्यो बशी आसा. आमी लास्ट टायम आमी जवळ जवळ 55 बसी आमच्यो स्क्रॅप जाल्यो. आतां आमच्या फुडल्या ह्या 2 म्हयन्या भितर आनी 25 बशी स्क्रॅप जाता. सो त्या बशी थोड्यो कशें आसता आमच्यो बशी प्रत्येक रुटाचेर चलता. आतां आमी समज फॉर एग्जाम्पल आमकां आतां फाल्यां 2 बसी आमचे रिपेर करपाक जाय रोखडेच लोकांचे फोन येता आमची सायडीची बस बंद जाल्या म्हणून. सो लोकूय पाशेंस ना लोकांक रोखडेच पळय चेअरमॅनाक फोन की बस बंद जाली आमची पूण आमी एक्चुअली ती रिपेरी करपाक दवरलेली आसता. बारीक बारीक अशे फॉल्ट आसता ते आमचे मॅकॅनिकल आमचे मडगांव डेपो आहा आमचे परवरी डेपो आहा आमचे पणजे डेपो आहा सगळे कडेन आमी डेपो आसा. तुमकां दिसना ही रिप्लेस करपाक जाय म्हणून ईवी बस कितें जालें ईवी बसी तुमकां दिसना ह्यो रिप्लेस करपाक जाय म्हणून ईवी बसी नवी हाडूंक जाय चालू आहा न्ही आमचे हळू हळू आमी करतले. आतां आमच्यो 100 बसी येवपाच्यो थोड्यो थोड्यो येत आहा आमच्यो. आमच्यो डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो बसी येतल्यो मागीर आमी हळू हळू त्यो आतां आमच्या आतां ते पळय सकाळीं म्हाका एक आमदारान फोन केला की थंय ईवी बसी घातली आमच्या पेडण्या पूण तो म्हणटा ईवी बस नाका म्हणटा तो कित्याक आमचे तो रिमोट एरियान व्हडल्यो बसी वचना म्हणटा तो ते पयलींचेच घाल म्हणटा तो. सद्या कितें आतां तुमी स्क्रॅप जाले म्हणटा नवीन कितें स्टेटस चालू आमचे आतां 50 बसी आमी बांदपाक दिल्या डिझल डिझल त्यो आमच्यो काल आमी इन्स्पेक्शन केलां हांगा वेर्णा आनी तितूंतली ती एक बस बांदून रेडी जाल्या ती आमी आतां फुडल्या 2 दिसां हाडटले. ते कमी ते 50 बशी आमच्यो त्यो नवी डिझल बशी त्यो आमच्या इंटरस्टेट चलोवपा खातीर इंटरस्टेट. दुसरो इशू तो कुर्का विलेजीन न्ही फाटल्या फावट कदंबा घातलेली थंयसर रुटार पण कितलेशेच म्हयने जाले आतां 6 म्हयने जाले लोकांक थंयसर त्रास जाता. तेंच्यांनी फाटीं मिडिया कडेन येवन तेंच्यांनी अपील केलें की बेगींतल्या बेगीन कदंबान हांगा ज्या तेंच्या गांवांत तो त्रास जाता तो हो मातसो खंय तरी हे कर बसीक बस घालून हो क्लियर करतो. बरें हांव पळयता ते आनी जर आमचे कडेन स्पेर जर बस जाल्यार घालपाचो आमी प्रयत्न करूया. आमकां शॉर्टेज बशी आहा कमीत कमी 100 बशी आमच्यो 150 बशी शॉर्टेज आहा. त्या भायर आमकां स्कुलांचो डिमांड आहा. सो स्टेप बाय स्टेप एकदम जायना ते तुमी डिझलूच बशी हाडपाच्यो ना. सद्या आमच्यो त्यो 50 डिझल घेता आमी त्यो आमचे इंटरस्टेट म्हणजे आमच्यो चडश्यो हुबळी बेळगांव बॉम्बे पुना बेंगलोर ह्यो बशी आमच्यो चडश्यो पोरणी जाल्ले कडेन आमचे ते बंद आसा. सो ह्यो 50 बशी आमी त्यो इंटरस्टेट रुटाक घालता. ते सगळे प्रॉफिटेबल रूट आमचे. खंय तरी ते तुमी म्हणलें की हे आमचे चलपा जाय न्हू बरे रूट आहा ते आमचे बंद आहा अशें प्रॉब्लेम जाले कडेन. सिटीन चलोवपाक इलेक्ट्रीक बसी तुमी हय इलेक्ट्रीक आतां आमचे स्मार्ट सिटी अंडर 48 बशी आमचे पणजे चलता सगळे आनी लोक खूश आहा बरी सर्वीस मेळटा म्हणून. तुमी म्हणलें की ऑलमोस्ट 100 ते बसी शॉर्ट आसा म्हणून. सो ज्यो फाटीं तुमी बसी डिझॉल्व केल्ल्यो पळय सगळ्यो 50 बसी स्क्रॅप केल्ल्यो तेजे नंतर शॉर्टेज जाली काय पयलीं शॉर्टेज आशिल्ल्यो तुमकां सगळ्यो? ना हे शॉर्टेज पयलीं पासून आहा. आतां कितें थोडे आमी आमकां सरकार आमकां मिनिस्टर CM आमचो थोडे आमकां हें करता सँक्शन करता त्या प्रमाणे आमी थोडे येता. बजेटा भितर आमकां तेणी आतां एलोकेशन केल्ली कडेन आसा त्या प्रमाणे थोडे मेळटले. आनी इवन आतां आमकां अंडर IT हेच्या मार्फत आमकां बशी मेळपाच्यो त्यो 500 बशी मेळ्ळ्यार ऑलमोस्ट आमचे गोंयचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सेंट्रलांतल्यान ईवी दिल्ल्यो हय ईवी ऑलमोस्ट कितल्यो तेजे 500 अश्यो म्हणल्यार त्यो तेजी आतां मिटींग जावपाची आहा फायनलाच जावना. ह्यो फाटल्या दिसांनी तो ईवी दिल्ल्यो त्यो टोटल 150 बशी आसलेल्यो आतां आमकां एटलिस्ट 85 कितें बशी उरल्या येवपाच्यो. हय केन्ना मेरेन डिसेंबर पर्यंत दिता म्हणल्यार इलेक्ट्रा कंपनी हैदराबाद या.